तुमका इलेक्शनाचे पडला, आमका आमच्या भुरग्यांचे पडला। शिरगावकारांचो अंत पळो नाकात। ताबडतोब नवी शाळा बांधून दियात, ना जाल्यार लोकसभा इलेक्शनाचेर बहिष्कार घालचो पडटलो। शिरगावकारांची ही शिटकावणी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताक। मये मतदारसंघातल्या शिरगावचे शाळेची इमारत कड्डम झाल्या, तिची दुरुस्ती करून सजयल्ली शाळा आमका नाका, आमका जाय नवी करकरीत शाळा। बऱ्या वातावरणात भुरग्यांक शिक्षण घेवपाक मेळपाक जाय, अशा वातावरणात आमची भुरगीं शिकपाक तयार नात। नवी शाळा दिली ना जाल्यार लोकसभेचेर बहिष्कार। कुबळिल्ल्या शिरगावकारांनी मुख्यमंत्र्याक शिटकावणी दिल्या। तुमकां खबर आसा सध्या आमच्या शाळेची जी परिस्थिती आहा ती बिकट जाल्लेली आहा आणि ह्या शाळेच्या संदर्भात आमी जे काही सोपस्क करूंक जाय सरकारी पातळीचेर ते सगळे केल्ले आहा। जवळ जवळ ते म्हणटा ते 2017 ते आतां 23 म्हणजे 6 वर्सां जालेली, अजून कांयच जागना हेंची। आमदारा कडेन म्हाका दिसता ती वचून तेंचे पायदळे गेले, कांयच ना। एडीएन गेले, सगळ्याक गेले हेंच्यांनी, फक्त आमकां आश्वासन दिलें, कांयच मेळूंक ना। करता आनी काय इतकें मेळटा आमकां आश्वासन। आनी जेन्ना तुमी भितर पळयतल्यात न्हू तेन्ना कळटलें तुमकां शाळेची परिस्थिती कितें आहा ती। कित्याक ही शाळा जवळ जाता 7 वर्सां पुराय जाय दिल्या शाळेक, आनी तेजें फावंडेशन आहा न्हू तें एकदम बिकट जाल्लेलें आहा। खंयच्या टायमार कसो शकता आमी इतकें मागलेलें की आमकां रिकन्स्ट्रक्शन रिपेर करूं नाका, आमकां न्यू बांदून दिया। आनी न्यू बांदपाक व्हडलें कित्याक रिपेर करून तेंचे रिपेर केली आनी बरी चकचक करून दिली तरी आमकां कांयच फायदो ना, कित्याक केन्ना कसो सांगूचो आनी ते भुरग्यांच्या जिवाची हानी जावंक शकता। त्या खातीर आमी मागलेलें कितें आमकां रिकन्स्ट्रक्शन करा, पूण तरी सुद्दां आतां म्हाका लेटर काडला एक PWD एज्युकेशन डिपार्टमेंटान, तेंच्यांनी क्लियर मेन्शन केला वयर, हे लेटर काडला कोणी PWD क्लियर मेन्शन केला व्हेरी अर्जंट इलेक्शन। म्हणजे तुमकां इलेक्शना बूथ रेडी करपाचो आहा काय कितें? आमकां इलेक्शना वचून आमकां आमच्या भुरग्यांचें पळोवंक जाय, तुमकां आमच्या इलेक्शनचें पडला हय ते पळोवंक जाय न्हू। फक्त तुमी इलेक्शना पुरते काय करूं नाकात। आमी आमचो सपोर्ट आसतलो, पूण जर हायवे जाली हेवटेन थोडी कितें जालें तर आमी पेरंट्स कशें वगीर रावपाचें ना। आनी तुमी आमकां रिपेर करून कितकी दिली, कित्याक जशें नवी न्हवरी आसता पळय सजयता थोडे दीस आनी मागीर हातीक बसयता, तें आमकां नाका। आमकां रिकन्स्ट्रक्शन जाय आमचे परीन, कित्याक व्हडले काय ना भुरगीं आनी ते 3 क्लासी आहा ती वेवस्थीत बांदून दीत न्हू आमची भुरगीं वेवस्थीत जातली। आनी रिपेर करून दीत न्हू जाल्यार म्हाका दिसता आमची भुरगीं थंय बसपाक तयार आसचीच ना। आमकां न्यू कन्स्ट्रक्शन जाय आनी तेच्या खातीर आमची 2 हे आसा, एक रिकन्स्ट्रक्शन आनी जर जायना जाल्यार आमकां जे लोकसभेचें इलेक्शन आहा त्या संदर्भात आमकां खंय तरी आमकां गंभीर आमकां विचार करचो पडटलो। विचार जर आमचे तो पर्यंत जायना जाल्यार एक टायम आमी बहिष्कार विचार करूंक शकता, कित्याक मतदानाचो आमी बहिष्कार करतले। कितें जाय आमकां मतदान तर आमच्या भुरग्यांचें तुमकां पडोवंक ना, तुमी ते लेटर काडटा फक्त इलेक्शन म्हणून तर इलेक्शन बुथा खातीर मागीर कितें जाय आमकां तर ती इलेक्शन बूथ जाय म्हणून तुमी रिपेर करूंक सोदता जाल्यार आमकां गरज ना। आमकां न्यू कन्स्ट्रक्शन करून दिया, आमी खुशी आहात, आमची भुरगीं खुशी आहात। शिक्षणाच्या बाबतीत सरकार खूप कितें सांगत असता, प्रत्यक्षात शिक्षणाची अवस्था कशी आसा ते शिरगावचे पालक आनी भुरगींच जाणात। पावसात भिजतात म्हूण भुरग्यांक उबी रावन शिकपाची पाळी येता। इतली वायट अवस्था आनी खंय आसूं येता? आमी आतां थंय व्हरान भुरग्यांक आमच्या बसयल्यात, थंय ते आमच्या भुरग्यांची बिलकुल परिस्थिती ना, सकयल बसपाची 6 म्हयने जाले आतां बसतात आमचे। आमी जुलयान तांकां शिफ्ट केल्यात भुरग्यांक, ती बी आमकां देवस्थानान मदत केली म्हणून आमी थंय बसयली। हांगा आमी 1 म्हयनो तशी उदकान भुरगीं रावल्ली उबी सुद्दां। आमी पेरंट्सांनी येवन सगळ्यांनी उदीक सुद्दां भायर काडलेलें तांकां भुरग्यांक लागून, तरी पूण आतां थंय बसली पूण तांकां आतां 6 म्हयने भुरगीं कशी बसतली आमची सकयल? आतां तर भुरगीं रडटात थंय वचोनच म्हणटात, तांकां आतां कितें करपाचें? गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, जवाहर बर्वे आनी सानिका नागवेकार।